नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट इंजिनियरांक सस्पेंड करपाचो आपलो जातलो वर्ल्ड रेकॉर्ड. रस्त्याच्या दर्जाचेर तडजोड ना. गडकरीची शिटकावणी. मात गोंयांत कॉन्ट्रॅक्टरांक बीड बंदी. इंजिनियरांक शोक. उत्तर गोंयांत 100% टेनंट व्हेरिफिकेशनाचे टार्गेट. पोलिसांचे 14 कॅम्प. 27,700 मायज बिराडी. 11,000 मायज वावराड्यांचे व्हेरिफिकेशन. कामोर्ले सनबर्नात थळाव्यांचो विरोध. शेत जमिनी वाडटली. ट्रॅफिक जॅम. रस्ते अरुंद. थळावे फुर्योज. कोमुंदादीचो कारभार पयशांचे आशे. फोंडें ओपोजिल्लो हॉस्पिटल काँग्रेसीच्या काळात. बीजेपीक मेंटेनन्स जमाना. काँग्रेस म्हणटा दोतोर नात. स्पेशालिस्ट दोतोर जाय. हॉस्पिटलाचे अकस्मात इन्स्पेक्शन. शांतिस्तेव गाडये सयत बुडिल्ले गुजरातच्या वासुदेव भंडारीच्या बॉडीचो म्हयने उपरांत परत सोद सुरू. नेव्ही आनी कोस्टल पुलीस घेतले सोद. मोल्या कोळे मजगती चिखलेवाडी लागसार प्रायव्हेट कार उदकांत. टुरिस्ट गेल्ले दूधसागरार. वेळ बरो. गाडयेंतली दोगांय साल्वार. पुणेच्या पुलिसांनी काडली गाडी. थिये कोमुंदादीच्या जागेत प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता म्हूण बोवाळ. मंत्री हळर्णकाराचो तेंको. तानावडे म्हणटा प्रकरण कितें, विरोध कित्याक तो आदूं पळयता. कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट. इंजिनियरांक सस्पेंड करपाचो आपलो वर्ल्ड रेकॉर्ड जातलो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बंगळुरू एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. रस्त्याच्या दर्ज्या विशीं खंय कसलीच तडजोड ना. गोंयांत चाळण जाल्ले रस्ते रिपेर करी मेरेन कॉन्ट्रॅक्टरांक नवे टेंडर बीड करूंक बंदी. इंजिनियरांक खंय शो कॉज. 27 कॉन्ट्रॅक्टरांक जांकां शो कॉज आमी इश्यू केल्ले, त्या 27 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिइन्स्टेट रोड परत करीसर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात जितके रोड आसले तितके तांकां परत टेंडरींग करपाक बॅन केला. हॅन्सफोर्थ जो पर्यंत ते रस्ते रिइन्स्टेट जायना तो पर्यंत तांकां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक बीड करपाक मेळचें ना, नवीन काम घेवपाक मेळचें ना. अप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत 30 इंजिनियरांक EE आनी JE तांकां शोकॉज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो शोकॉज इश्यू केल्यो आनी त्यो शोकॉज इश्यू करून ते तांच्यानी ताजेर विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जातली. वेळ पडलो जाल्यार इट वील मायनर पेनल्टी किंवा मेजर पेनल्टी आसा जाल्यार मेजर पेनल्टी जातली. रस्त्यावेल्या फोंडकुलां विशीं गोंय सरकारान खर निर्णय घेतल्या उपरांत आतां केंद्राचोय रस्त्यावेल्या फोंडकुलां विशीं खर निर्णय. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कितें म्हणटा आयकात. We have world record, 7 world record, and now I am seriously thinking that I should have a world record, that how much people I am going to suspend, how much contractor I am going to blacklisted, and I am really eager to do that. I am not going to compromise with anything because the quality is the priority. And whatever the new innovation and research which are available in the world, why you are not going to accept? What your this rigidity and conservative approach is creating damages to the future of our country. So I feel that with the World Road Congress, World Bridge Congress, everywhere in different part of the world there are a lot of good things are there. Good standards are there. Good successful practices are there. Why are you not making one world code? And whatever the country they feel that they can accept that. गोंयांत वाडट्यो चोरयो. खुनाचे फाट वयर उत्तर गोंय पोलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशनाक नेट धरला. 100% बिराडीचे डॉक्युमेंट आनी वळख तपासपाचे टार्गेट. सध्या पोलिसांनी प्रत्येक पोलीस स्टेशनात खास कॅम्पय सुरू केल्यात. आता मेरेन 27,700 जाणांचे व्हेरिफिकेशन जालां.
11,000 वयर घरां तपासल्या. For the purpose of crime prevention, North Goa Police have intensified the verification drive across district. Under this drive, one camp has been put up in each and every police station across North Goa district. Tenants, house helps and laborers are being asked to visit those camps and produce their document for the purpose of verification. Under this drive, so far this year, more than 27,000 tenants and more than 11,000 house helps have been identified and verified. Mukesh Kumar for Prudent. कामुर्ले सनबर्न लोकांक नाका. ऑर्गनायझरां कडल्यान पयशे मेळटले म्हूण कामुर्ले कोमुंदात थळाव्यांक खंय हायस दाखयता. सनबर्न आयल्यार शेतांची जमीन काबार जातली, ट्रॅफिकाचो इश्यू जातलो, नाका जाल्ल्यो गजाली गांवांत पावतल्यो म्हणून लोकांक सनबर्न नाका. गोबरेश्वराचे देवस्थानाची तीच परिस्थिती. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. सनबर्न हे कामुर्लीचे जे कोमनेदा आहेत त्यांच्याकडून आम्हाला कळलं की या जागेमध्ये होणार आहे, पण या सनबर्नसाठी आमचा विरोध आहे. कारण इथं आमचं गोबरेश्वराचं देवस्थान आहे आणि इकडे आम्ही पिढ्यानपिढे आमची इकडे शेती चालते. फाईल पाठवली की आम्हाला इथं रोड करून द्या, त्यांच्याने आमका रोड करून दिलो नाही आणि आता सनबर्नसाठी परमिशन दिली. आमचं सनबर्नसाठी निषेध आहे, परमिशन दिलीच असावी. आता आमच्याकडे चर्चा तर अशीच आहे. आता एक्झॅक्ट त्याच्या समोर पिक्चर मध्ये कोण मनुष्य आहे ते पुढे येत नाहीयेत. Imagine people standing here, dancing here. This grass is going to be destroyed. This natural habitat is going to be destroyed. When so many cars are going to be parked in the parking area, the cars will roll over these grasses. Okay, and the entire land will be spoiled. Okay, so we don't want this environmental damage. Big Whale Table Festival ticket is cost 14,75,000, and this is for 20 people. 3 champagne bottles per day, 7 bottles per day, unlimited beer and Red Bull, premium food and beverage experience, and meet and greet for 2 people. Now this is just one, the most expensive. Below that is the Shark Table for 11,80,000. We want to pass a strong message right from now to the Kumlidas members as well that please oppose this. की आमदारान की बाबा आपल्या खबर ना, पेपरार वाचला, असल्यो गोष्टी उलोवन आमकां पिशान काडूं नाका आमच्या गांवच्या लोकांक. तसो हेजो सनबर्नाचो पॉयंट काडलो की तुजे फक्त आमदार आसपाक जाय, हांगा आमकां गोंयांत सनबर्न नाका, हे जातून जाय. कोमलीदात कितें आहा ते पॉझिटिव्ह आहा, तांकां पयशे गावतले. ते आयज सकाळीच फुडें सांगपाक भोंवताले की कोमलीदात एक 25 लाख दितले आनी सेकंड थिंग देवळाक म्हणटा ते 10 लाख दितले. अशें ते सकाळी फुडें जो प्रेजिडेंट आहा तो सांगपाक भोंवता की गांवकारांक सगळ्यांक. फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटल काँग्रेसीच्या काळांत बांदिल्लें, मात बीजेपीक मेंटेनन्स सुद्दां जमलें ना. विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. दुयेंतीक बऱ्यो सुविधा मेळच्यो म्हूण खंय हॉस्पिटल बांदिल्लें. आतां हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव, आनीक स्पेशलिस्ट दोतोर जाय. काँग्रेस उपजिल्लो हॉस्पिटलाचे इन्स्पेक्शनाक पावली. एग्जाम्पल साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इतली सुविधा थिंगा बांदलेली काँग्रेसीच्या वेळार, पूण ती सुविधाची सारकी वापर जायना. डॉक्टर डायग्नोज, देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर अ हार्ट पेशंट, फॉर अ ट्रॉमा केस, and the basic necessities, how they will know what is happening or what damage is happening, what hemorrhage, which organ is required to be taken care of. Absolutely shocking. आनीक ह्या सरकाराक इव्हेंट करपाक इतले रिणां काडून पयशे इव्हेंटाचे मोठे, बारीक ही सुविधा जरी तो राज they cannot provide. It is absolutely shameful. 4 आमदार, 4य मंत्री, तांच्यान पेशंटाक सोडून वचपाक जायना. सो थंय तर केन्ना बारीक बारीक सगळे कशें मेवले आमकां. आमी पोरू इंटरेक्शन केल्ले, हॉस्पिटलान गेल्ले, नर्सीनी सांगले आमकां शॉर्टेज आसा. जेन्ना इक्विपमेंट आमी म्हणटा आतां सिटी स्कॅन 2 वर्सां जाली, एक अंडर CSR एक कंपनीन सांगलें आमी दिता म्हूण. दिता जाल्यार कित्याक घेना? कित्याक जेन्ना कंपनी फुकट दिता, मिनिस्टरांक कमिशन मेळना, त्या खातीर डिले जाले काय? एनेस्थेटिक 1 वेकंट, माय ऑर्थोपेडिक सर्जन 1 वेकंट, ऑप्थोमॉलॉजिस्ट जुनियर, ह्या जुनियर उलयता, सर्जन 2 वेकंट, फिजिशियन 2 जुनियर वेकंट, मेडिकल ऑफिसर तुका 36 जाय, तुजे कडेन 31, 5 वेकंट. तुका 36 जाय. आयुर्वेदिक फिजिशियन तुगेलो 1 वेकंट, होमिओपॅथिक फिजिशियन वेकंट, मेट्रन वेकंट, असिस्टंट मेट्रन 2 1 वेकंट, वॉर्ड सिस्टरान 1 वेकंट, स्टाफ नर्सिजान 7 वेकंट, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर 1 वेकंट. आता हे उत्तर ताणें केन्ना एप्रिलान दिल्ले.
2 वर्सां जाली तुम्ही ते वेकंट पोस्टच फिल करना. सांतिस्तेव मोटार बुडपाचे गजालीक म्हयनो जालो, मात बुडिल्ल्या वासुदेव भंडारीची बॉडी अजून सापडना. पुलीस ह्या प्रकरणाची सगळ्या एंगलांनी चौकशी करतात. आता सोमारा सावन वासुदेव भंडारीची बॉडी सोदूंक नव्यान सोद मोहीम सुरू. नेव्हीच्या डायव्हर्सांचे मजतीन उदकांत तसोच ड्रोनान खारफुटीच्या वाठारांनी सर्च ऑपरेशन जातले. ह्या गजालीक आता 1 म्हयनो ऑलमोस्ट जालो. तो वासुदेव भंडारी आहा तो भुरगो अजून तेजी बॉडी या खंयसर तेजो अजून खंयसरूच काय अजून कॉन्टॅक्ट जायना तेज्या कडल्यान. लोकांचें म्हणणें आसलें तेन्ना की खंय तरी तो पोवन गेला आसूं शकता, नाल्यार तो खंय तरी नेपाल नाल्यार आनी खंय तरी तो गेला आसतलो, खंय तरी लिपोवन रावलो आसतलो. तो जितो आसा, हे आहा तें आहा, त्या सगळ्या एंगलांतल्यान ओल्ड गोवा पुलिशेन चौकशी ही चालूच दवरल्या. पण आतां एका म्हयन्यान आतां सोमारच्यान येता त्या सोमारा परत ओल्ड गोवा पुलीस जे तेका सर्च करतले आनी ड्रायव्हर्स हे परते जे पेट्रोलिंग आहा तेंचे सोदपाचे ते स्टार्ट जातले. आनी तिसरी जे वयल्यान ड्रोनाच्या हेल्पान वयल्यान जे त्या वाठारान मँग्रोव चड आसल्या कारणान खंय तरी बॉडी शिरकाल्या अशी आसूं शकता. पण वयल्यान ड्रोनांतल्यानूय खंय तरी तेजे पळोवणी करतले अशें सोमारच्यान आमकां कळोन येता. साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया. कुळे एका टुरिस्ट जोडप्याची गाडी देगणात उदकांत गेली. प्रायव्हेट कार. मोल्या कुळे मार्गार चिखलेवाडी सकाळीं 11 सुमार गजाल. रस्त्यार आयिल्ल्या सुण्याक साल्वार करतना खंय कंट्रोल वचून गाडी देगणांतल्या उदकांत पडली. कुळे पुलिसांनी उपरांत काडली. गाडी सरळ उदकांत गेल्या. वेळ बरो म्हणून गाडयेंतलीं दोगांय साल्वार. जशें लोकांक खबर आहा की दूधसागर वॉटरफॉल हो सगळ्यांक आतां फेमस जालो आसा गोंय परस गोंय भायर पासून. आनी जायते ट्युरिस्ट ह्या दूधसागर वॉटरफॉल पळोवपाक लागून गोंयांत येता. आयज सकाळीं असोच एक इन्सिडंट घडलो. जेणी एक जोडपे वेस्ट बेंगालाच्यान पणजे त्यांच्या एक फ्रेंडा कडल्यान गाडी घेवन दूधसागर वॉटरफॉल वचपाक गेली. वॉटरफॉलाचेर गेली बी ती, पण वॉटरफॉला वचून आयल्यांच्यान ती परत रिटर्न जेन्ना घरा वताली तेन्ना आमी म्हणटा कुत्रे खण अशें म्हणून एक प्लेस आहा, थंय तांकां कितें तरी इन्सिडंट जालो आनी गाडी तेंची स्लीप जावन एक दरीन पडली. पण सुदैवान दोगांकूय कांयच जावंक ना. कुळे पुलिसांनी रोखडेच येवन गाडी वयर काडून कितें आहा ती सोयिस्कर हे केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता आयज पंचनामाय गाडीचो केल्लो आसा. कुळेच्यान स्टुडंटा खातीर बी बीग ट्रबल. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. थिये कोमुंदाजीचे जमनीत प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता म्हणून बोवाळ. कांय थळाव्यांचो विरोध. कोमुंदादीन जागो लिजाक दिल्लो. थळाव्या आमदार मंत्री निळकंठ हळणकार म्हणटा शिक्षणीक संस्थेक हरकत ना. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा प्रकरण कितें आनी विरोध कित्याक तो आदीं पळोवचो पडटलो. थिये कोमुनिदादीन प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता म्हणून बोवाळ. थळाव्यांचो विरोध. लिगल एडवायस घेवन आमी ते RTI घातलेले आसा, पंचायतीक ऑब्जेक्शन घातलेलें आहा. इवन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाकूय आमी आमचें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. पूण आतां तुमी म्हणटले तुजें म्हणणें कितें आसा हेजेर म्हणणें करूंक व्यवस्थीत जाल्यार म्हाका दूख लागता की आमचे गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन इतली जमीन ना. इतली 4 पटीन एका जमीन इतली सुबीत दिल्ली आसा तें सारकें ना. तो दोंगर हायस्ट पॉयंट ऑफ बार्देस आनी तेजेर आमी थंयसर जनावरां आसात आनी आकाश ट्री सोशल फॉरेस्ट म्हणून आमी सरकारान थंय झाडां बी घातलेलीं आसात. आतां ती जनावरां खंय वयतलीं. मजगती कोमुनिदादीन जागो खंय लिजाक दिलो. आतां ऑपोजिशन हांव म्हणजे आमी कितें केलां प्रोजेक्ट दिवपाक आमी सगळे आमचे थिवी कोमुनिदाद गांवकार आहा पळय तेंचे कडल्यान आमी मिटींग तेंचे कडल्यान एप्रुवल केला आनी सगळे आमकां एग्री जाल्यात. त्या प्रमाणे आमी तें एका कितें म्हणटा ते प्रोजेक्ट दिलोलो आहा GMI गोवा मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट. सो तेणी ते सगळे ते फुडले सगळे टायटल ते पळोवन घेतले. आमचे काय आमी हालीं तांकां हें केलां बस तेणी प्रपोज केला आनी आमकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी जागो तांकां लिजाक दिला. नॉट अ सोल्ड इकूंक ना तो जागो.
मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकार म्हणटा शिक्षण संस्थेक खंय तेंको. म्हाजो ताका सपोर्ट आसतलो आनी ऑलरेडी कोंकणीदाक जे प्रॉपर्टी ओनर आहा तेंच्यांनी एड्युकेशनाक विचार करूनच दिना. कारण हे कांय टायमान कमिटी बदलतात आनी कोणाकूय डायरेक्ट इंडिविज्युअलांक दितात. तेजे पेक्षा एक एड्युकेशन युनिवर्सिटीक दिवप हो तेंच्यांनी विचार केल्लो आसतलो आनी ग्रामपंचायतीन ऑलरेडी ठराव घेतलेलो आसा. ही बरी गोश्ट. एड्युकेशन आहा पळय ताका म्हाजो सपोर्ट आसतलो. कारण प्रपोजल एड्युकेशन जावचें म्हणून ग्राम सभेचें येल्लें आहा त्या लोकल कोंकणीदाच्यांनी तो प्रोत्साह पळोवन दिल्लो आहा. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा प्रकरण समजून घेता. ठीक आसा. कारण कितें आसा की म्हजे हांव एक्झॅक्ट कितें वगैरे तें मातशें पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता आनी पळयता तेव्हा पळयता. पण बऱ्याच जाग्या भितर कितें जाता प्रत्येक गोश्टीक हो विरोध हो तसो कंपेर टू अदर स्टेट गोंया भितर मातसो चड जाता अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. मुख्यमंत्री 2 लाख नोकऱ्यो आसा म्हणटा जाल्यार गोंयचो बेकारीचो रेशियो 8% कित्याक? आपाचो प्रस्न. मुख्यमंत्र्यान हाचेर खंय जाप दिवची. फाटल्या वर्सा अप्रेंटीस म्हणून घेतिल्ले 9,000 मायज भुरगे आतां खंय परत बेरोजगार. जॉबांक राजकारणी पयशे घेतात म्हूण आपाच्या युवा अध्यक्षाचो आरोप. पूण जेन्ना तेंचोच गव्हर्मेंट सर्वे जो येता सेंटरचो सर्वे येता तेतून म्हणटा की 8.7 इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ गोवा. तेंचो सीएम म्हणटा की 2 लाख जॉब प्रायवेट सेक्टरान आयज अवेलेबल आसा. सपोज 2 लाख जॉब प्रायवेट सेक्टरान अवेलेबल आसा जाल्यार हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आयलो खंयच्यान? हो गोंयकारांनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारपाची गरज आसा. हांव म्हणटा एटलिस्ट लोकांक फोटो नाकात. तुमचे कडेन जॉब दिवपाक जायना तुमी सांगात तुमकां जॉब दिवपाक जायना म्हणून. गोंयान एक गव्हर्मेंटान एक अप्रेंटिसशीप स्कीम काडलेली जितून 9,000+ भुरग्यांक जॉब्स दिल्ले. त्या भुरग्यांचे आयज कितें जालां? आय कॅन चॅलेंज द गव्हर्मेंट टुडे की ईच अँड एवरी यूथ हू वॉज एम्प्लॉयड लास्ट इयर आयज तो बेकार आसा. तांकां परत रिन्यू करूं ना. तेंचो जॉब रिन्यू जावना. ते परत त्या डिपार्टमेंटांनी ना. ते यूथ आयज परत त्योच फायली घेवन तेच डॉक्युमेंट घेवन कंपनीनी आनी लोकां कडेन पांय पडत भोंवता की आमकां जॉब दियात म्हणून. ते सोंपना. तेजे नंतर जॉब दिवपाक जाल्यार तांकां 25 लाख 30 लाख 50 लाख हो आयज रेट जाल्लो आसा गव्हर्मेंटाचो टू गिव अ गव्हर्मेंट जॉब. जसो गोंयांत हो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतलो हाय आसा मोमेंट हे सगळे पोस्ट एडवर्टायज जाल्यार म्हाका दिसता बरोबरय लायनी लागतल्यो. त्या ऑफिसाच्या भायर सगळ्या MLAच्या घरा कडेन लायनी लागतल्यो आनी हे जॉब मागीर केन्ना कोणाक मेळटले हेची कांय गॅरंटी नासपाना. पूण ते अप्लाय करपाक ताजो फॉर्म हाडपाक ते परत भरून दिवपाक मागीर ताजी ती एक इंटरव्यू बी कितें स्कील टेस्ट बी कितें आसतली ती ही सगळी दिवपाक कमीत कमी म्हाका दिसता आमचो एस्टिमेट आसा एक 30-40 हजाराच्या वयर कॅन्डिडेट हेका गर्दी करतले. तंत्रज्ञान वाडटा तशे पयशांचे वेव्हारय डिजिटल जातात. ताचोच गैरफायदो सायबर क्रिमिनल घेतात. गोंय पुलिसांनी आतां अशी फ्रॉड करतल्यां विशीं जागृताय सुरू केल्या. 4थीक सुरू केल्ली मोहीम आतां धर्मीक संस्थांक धरून मुखार व्हरपाचो यत्न. लोकांनी सायबर क्रिमिनलाच्यो फ्रॉडाच्यो पद्दती समजून खंय अलर्ट जावचे. Technology is upgrading day by day and we are mostly dependent on our mobile phones for the financial transactions. But as the technology is upgrading, similarly the threat of cybercrime is also increasing day by day. Cyber criminals and fraudsters are targeting us to cheat our hard-earned money. So recently, Goa Police and especially Cybercrime Police is associating with the churches and temples or organizers of religious gathering to spread awareness regarding the cyber crimes. It was initially started during Chavath and now the drive associating with the churches of Goa. Recently, the Cybercrime Police and experts of Cybercrime Police associated with the church at Raivandar to spread awareness. In the program, Goa Police personnel spread the awareness and made the visitors aware about the new modus operandi, the tricks the fraudster use, and how to prevent these cyber crimes.
Especially the message was the awareness and alertness are the key to prevent the cybercrime. Mukesh Kumar for Prudent. गोंय लॉजिस्टीक हब करूंक सरकाराचो यत्न, मात लोकांचो विरोध पळयल्यार सरकार विरोधाक कसो फुडो करतलो हो मोठो प्रस्न. मंत्री आलेश म्हणटा लोकांचे इश्यू असल्यार सरकार आयकून तड लावंक शकता. प्रत्येक प्रकल्पाक विरोध करप खंय बरोबर न्ही. प्रकल्प थळाव्यांच्या बऱ्याकच. खासा रिपोर्ट. गोंयांत लॉजिस्टीक हब करपाक सरकाराचो यत्न, मात लोकांचो विरोध कायम जाता. विरोध टॅकल करूंक सरकाराचो यत्न. As far as today transportation of containers etc. to the harbour, I think with the roads that have already been constructed, this issue is comparatively under control. So I don't see much objection from public. And should there be any issues which, other than what I've mentioned, they have, I'm sure we can sit across the table and talk. कोंकण रेल्वे जेन्ना येताली कितले ओपोजिशन आसले, कितले एजिटेशन जाले. लास्टाक कितें कोंकण रेल्वे आयली, मातशें अलायनमेंट चेंज केलो, वीच दे वर रेडी टू डू इट फ्रॉम द बिगिनींग. लोकां जाय तसो अलायनमेंट दिता. आनी लास्टाक फॉर अ मोमेंट यू जस्ट थिंक दॅट कोंकण रेल्वे इज नॉट देर. इतले लोक कशे प्रवास करपाचे. सो बेश्टे लोकां रस्त्यार हाडप हें योग्य न्ही. समजलो न्हू. आतां लॉजिस्टिकल पॉलिसी हिंगा उलयतना एक क्लियर सांगला. जेन्ना आमी ही इंडस्ट्री बिल्डअप करपाक सोदता, हांवें तांकां सांगलां जेन्ना प्लॅनिंग करता, एज पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग प्रोसेस लोकल युथा एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर तेणी ट्रेनिंग दिवपा जाय एडवान्स. Whereby we have to interact with the local population, take them into confidence before implementing any further projects. So for example, if we are thinking about the Vasco Bay project which we are planning now, it has a multiple kind of, we have to do a detailed environmental study, present it to the Ministry of Environment, then do a public hearing where we take into account the apprehensions of the local population, address it, and then go ahead with the implementation. I think this is, so one thing that, as I mentioned, what we are looking at is capacity building and awareness. I think we have to inform everybody, what are the advantages, what are the disadvantages, and ultimately we are all working towards progress, but we cannot have progress at any cost. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.